मोगा बाबणानो, आयज आमकां संवसारा प्रमाणे वाडूंक गरज ना, तर आमकां दोनूय देवाच्या कृपे वरवीं वाडपाची गरज आसा. आमी हें सदांच तुमकां कळीत करता. कित्याक संवसारांत रावून जर आमी संवसारा प्रमाणे जियेले जाल्यार आमकां कांयच फायदो जावचो ना. जर एक दीस आमकां जोडटेक उबें रावचें पडटलें. पूण जर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेले तर आमकां सासणीक जिवीत आसा. आमी कशें रावूंक जाय हें आमकां पवित्र आत्मा शिकयता. कारण तो पवित्र आत्मा देवाचो जावन आसा. ताणें तो धाडलेलो आसा. तो आमचो बरो शिक्षक जावंक जाय. देवाचो आत्मा स्वताचो आत्मा जावन आसा. तो आमकां सदांच स्वतान नीट मार्गार चलयता. ज्या तरेन तुवें जेजून सांगलेलें आसलें तशें ताणें धर्मदूतांक चलयलें आनी आमकांय ताचे संबंदीचें सोत पवित्र पुस्तकांत आसलेल्या चिटींनी पळोवंक मेळटा. देवाचो आत्मा पेंटेकोस्ताच्या दिसा त्या लोकां कडेन आयलो आनी ताणें तांकां वाट दाखयली. स्वतान तांकां ताणें चलयलें. चिटींनी हें कशें पूर्ण जालें हें आमी पळोवया. पवित्र आत्म्याची सेवा जावन आसा जेजू क्रिस्ताच्या शिकवणेक पूर्ण करप. चिटी क्रिस्ताची मोहिमा करूंक ताका सोबेचो मस्तक म्हणून दाखोळ करता. त्या ताच्या राजा संबंदी आनी ताच्या परत येण्या संबंदी दाखोळ करता. ह्या चिटींनी मनशाचें जिवीत उगडापें करून दाखयल्लें आसा. आयज चिटी आसा म्हणून आमचें जिवीत खंय आसा हें आमकां दिश्टी पडटा. चड करून प्रकाशणेच्या पुस्तकांत फुडल्या दिसांनी जें कितें घडचें आसा त्या संबंदी बारीकसाणेन बरयल्लें आसा आनी तें आमकां त्या सुवातेचेर पळोवंक मेळटा. ह्या सुवातेचेर जे 7 पावणे आसात ते लक्षांत घेयात. पयलो पावणो पवित्र आत्मो स्वताचो आत्मो आयिल्लो आसा. दुसरी गजाल तो स्वतान तुमकां वाट दाखयतलो. तिसरी गजाल तो आपणाचें कांयच सांगचो ना. चवथी गजाल जें कितें आयकता तेंच तो सांगतलो. पांचवी गजाल जावच्यो आसात त्यो गजाली सांगतलो. सवी गजाल तो जेजूची मोहिमा करतलो. आनी निमाणी आनी सातवी गजाल जें म्हजें आसा तातूंतल्यान घेवन तें तो तुमकां कळयतलो. आमकां हे पावणे सांगलेले आसात. तर जें कितें आमी आयकतात आनी वाचतात तातूंत आमी चलूंक जाय. दोनूय जेजून हें एकदम सोंपें अशें दाखोळ केल्लें आसा. आयज जो देवाचो आत्मा आमकां फावो जाल्लो आसा तो ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां समजावून सांगून क्रिस्ताक मोहिमा आनी वाखाणी मेळच्या पासत. जोआचो 16वा आविसर आनी 15वे वळी प्रमाणे आतां जेजू आपणाचें देवपण दाखोळ करता अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. जें कितें बापाचें आसा तें पुताचें आसा. तें देवाच्यो गजाली घेवन आमकां दाखयता. फकत तेंच हें करूंक शकता. पयली कोरिंथकारांक चीट 2 आविसर 9 आनी 10 वळीन अशें बरयल्लें आसा. दोळ्यांनी पळोवंक ना, कानांनी आयकूंक ना, मनशाच्या मनांत आटांपूंक ना, आपणाचो मोग करतल्याक देवान तयार केल्या तें हेंच आमी परगट करता. आत्म्या उद्देशीं ह्यो वस्तू देवान आमकां उगडाप्यो केल्यात. कित्याक आत्मो सगल्यांचो ताव घेता देवाचो खोलायेचो पर्यंत. आत्मोच देवाच्या गुपीत गजालींचो शोध घेता आनी तो एकलोच ह्यो गजाली आमकां
उदक्यो करता. ताच्या म्हणण्याचो अर्थ कितें? ताचो अर्थ हो आसलो की ताका दवरतले आनी ते मेंढरा प्रमाणे ह्या त्या सुवातेचेर शिंपडटले आनी जें तें कितें त्या सुवातेचेर घडटा तें पळयतले ते एकदम दुखेभरीत अशें जावंक पावतलें. ताका खुर्साचेर खिळायतले आनी उपरांत ताका पुडटले. थोडो वेळ ते ताका पळोवंक शकचे नात. तो तिसऱ्या दिसा जिवंत जातलो. थोड्याच वेळान ते ताका पळयतले. हातूंत आयज आमचे पासत व्हड अर्थ भरलेलो आसा. आतां पळोवया 17 ते 20 वळी प्रमाणे. ताच्या उलोवण्याचो अर्थ तांकां खरेपणीच कळून येवंक नासलो. थोडो वेळ तो तांकां दिश्टी पडचो आसलो आनी उपरांत तांकां तो दिश्टी पडचो नासलो. म्हणजेच 3 दीस तांच्या दोळ्यांच्या आड तो जातलो आसलो. म्हणजेच 3 दीस तो पृथ्वीच्या पोटान आसतलो. मोगा बाबळांनो, आयज हे गजालीक सुमार 2000 वर्सां जाल्लीं आसा. ताणें तांकां बासावणी दिल्ली की हांव तुमकां अनाथ असो सोडचो ना. तो पवित्र आत्म्याच्या रुपान तांचे सांगाता आसतलो. तो क्रिस्ताच्यो गजाली घेवन तांकां धीर बळ घटाय दितलो. आयज त्याच काळार तूं आनी हांव वावरता. ह्या 2000 वर्सांच्या काळांत करोडांनी लोकांक ताणें सोद उगडापें केल्लें आसा. ताणें तर दूख सोंसलें, त्रास सोंसले. ताका लॉज आनी सगळेच तरेच्या वायट गजालींनी पिडापीड दिल्ली आसली. पूण ताणें ह्या संवसाराच्या लोकांक बरी खबर सांगची सोडून दिली ना. संवसाराच्या पासत ताणें आपलो जीव दिलो. मोगा बाबळांनो, तुमी कोणूय आसुनी, खंयय रावपी आसुनी, जर तुमी क्रिस्ताक मानून घेतलो तर तुमी देवाचीं भुरगीं जावंक शकतात. जर तुमी दुखान आसात आनी दुखां गाळीत आसात आनी तुमचें काळीज एकदम दुखान बुडोवन गेल्लें आसा तर लक्षांत दवरात, तुमकां कोणूच खुशालकाय दिवंक शकचो ना. तुमकां कोणूच शांती दिवंक शकचो ना. फकत दोनी जेजू क्रिस्त तुमचीं दुखां पुसूंक शकता. 23 आनी 24 वळी प्रमाणे तो तांकां तिसरे फावट सांगता की तुमी म्हज्या नांवान मागणें करचें. ताच्या नांवान मागणें करचें हें आमी पयलींच पळयल्लें आसलें. तो तांकां सांगतालो, आपणाक चिटकोन रावात, आपणाची आज्ञा पाळात. हें तर म्हत्वाचें अशें जावन आसा. उगडास धरात की ह्या सिसांनी जेजूच्या नांवान देव बापा कडेन केन्नाच मागणें करूंक नासलें. तुमकां आनी म्हाका आयज जेजूच्या नांवान मागणें करूंक व्हड भाग फावो जाल्लें आसा. तुमी अशें येवजिता की आमी क्रिस्ता कडेन मागणें करिनात काय कितें? खरें पळयल्यार आमी जेजू क्रिस्ता कडेनूच मागणें करतात. कारण बाप आनी पूत एकूच जावन आसा. दोनी जेजू तुमचे पासत देव बापाच्या उजव्याक बसलेलो आसा. तो तुज्या आनी म्हज्या पासत मागणें करीत आसा. हेंच कारण आसा की आमी ताच्या नांवान मागणें करचें. जोहाचो 16वा आविसूर 25 ते 27 वळी प्रमाणे पळयल्यार जेजू म्हणटा, वेळ पावत आयलो. तो आतां खुर्साच्या लागीं आनी लागीं येयत आसा. ती सुटकेची वेळ जावन आसली. त्याच पासत तो ह्या संवसारांत आयलोलो आसा आनी तो वेळ आतां आयलोलोच आसा. आमी त्या उपरांत ताका पळोवंक शकचे ना. कारण तो सर्गीच्या राज्यान वयचो आसा. मरणा उपरांत तो जिवंत जावचो आसा. मोगा बाबळांनो, हें दूख आनी त्रास जे कितले ताका सोंसूंक जाय आसले ते मनशाच्यान येवजूंक जायना. ताज्या शिसांकूय ह्या संबंदी कांयच खबर नासली. देवबाब खोद आमचो मोग करता. त्याच पासत ताणें ताज्या पुताक ह्या संवसाराचेर पाठयलो. तुमचो मोग करच्या पासत आमी ताका सांगपाची गरज ना
हेंच दोनी जेजू आयज म्हणटा. तो पयलींच तुमचो मोग करीत आसा. आनी हेंच कारण आसा की जेन्ना तुमी म्हज्या नांवान मागणें करताले तेन्ना तो जबाब दितालो. आयज देव मागणें आयकता. मागणेक आयक म्हूण ताका सांगपाची पासून गरज ना. जेन्ना आमी दिमेचेर येता तेन्ना तो आमचेर नदर लायता. जोआच्या 20व्या आविसरांत आनी 30वे वळीन जेजू म्हणटा, आनीक जायत्यो खुणा जेजून सिसां उजीर केल्यो त्यो ह्या पुस्तकांत बरोवन दाखोवंक ना. कारण तोच जेजू कितलींशींच अजापां ह्या संवसारांत आमच्या मुखार करीत आयलो आनी सगलीं ताजीं अजापां जर पवित्र पुस्तकांत बरोवन दवरलेलीं आसलीं जाल्यार ह्या संवसारांत जितलीं पुस्तकां आसात तीं ताका पावचीं नासलीं बरोवपाक. आनी संवसारांत ताका लुगार मेळचो नासलो. इतलीं तीं जातलीं आसलीं. मोगा बाबणानो, संवसार सोरोपर्यंत आपूण तुमच्या सांगाता आसा हीच आयज व्हड बासावणी ताणें आमकां दिल्ली आसा. ही बासावणी ताणें बेश्टीच आमकां दिवंक ना. ती ताणें खूब येवजून दिल्ली आसा. कारण तो संवसार सोरोपर्यंत आमच्या सांगाता आसा हेंच तो आमकां दाखोळ करता. आनी ह्या अंतराळाच्या भितरल्यान जेजूचें येणें जाल्लें आनी परत त्या सुवातेचेर तो गेल्लो आसा आनी परत त्या सुवाते वेल्यान तो येवचो आसा. म्हणजे ज्या सुवाते वेल्यान तो आयलो त्या सुवातेचेर तो गेल्लो आसा आनी परत ताजो वेळ पावलेलो आसा. म्हणून तो म्हणटा की हांव रोखडोच येतां. आनी उपरांत जें कितें घडचें आसा तें तो आमकां ह्या सुवातेचेर सांगता. दोनी जेजू कुडीन जल्माक आयलोलो सोरेस्पोर देव जावन आसा. हें समजोचें म्हणजे एकदम सोंपें जावन आसा. आतां ताच्या सिसांक तो सगलें सोत आसा तें सांगता. ताणीं तें पाळूंक जाय आसलें. ताणें ताचेर विस्वास दवरूंक जाय आसलो. तो मसिया जावन आसा असो ताणें विस्वास दवरलेलोय आसलो. जरी हें सगळें ते जाणा आसले तरी जेजूक मरणांतल्यान ते साल्वार करूंक शकनासले. आनी तो मरतलो आसलो हेंय तांकां कांयच खबर नासलें. तो पुनर्जीवन जातलो हेंय तांकां खबर नासलें. कारण शीस हे आमच्या सारकेच मनीस जावन आसले. आमची जशी येवजण आसा तशीच तांची आसली. पूण मोगाळ बाबणानो, जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जाल्लो तेन्ना ते सगळे ताका विसरलेले आसले आनी तांकां परत कामाचेर दवरचे पासत ताका 40 दीस संवसारांत रावचें पडलें. 31 आनी 32वे वळी प्रमाणें असो वेळ येवचो आसा जेन्ना ताका धरतले तेन्ना सगळे ताजे सीस शिपडटले. ते ताका एकटो सोडून वेतले. तरी तो एकलो असो आसचो ना. दुसरे कोरिंथकाराचे चिटीन 5व्या आविसरांत अशें बरयल्लें आसा, कित्याक देव क्रिस्ता सोबें आसून आमचीं पातकां ताचेर थापी नासतना संवसाराक आपणाशी परतून हाडलो आनी अशें लागीं हाडचें. काम आमचें अधीन केलें. जेजू म्हणटा, बाप म्हज्या सांगाता आसा. देव क्रिस्ता वरवीं संवसाराक पळयतालो. हें व्हड सोद जावन आसा. आनी हें सुद्दां तितलेंच सोद जावन आसा जेन्ना जेजून खुर्सार आपलो जीव दितना अशें म्हणलें, म्हज्या देवा, तुवें म्हाका कित्याक सांडलोय. ह्या सुवातेचेर 22वें स्तोत्र पूर्ण जाल्लें आमकां दिसून येता. मोगा भावणानो, जेजू क्रिस्त तुज्या आनी म्हज्या पातकां पसत ह्या संवसारांत आयलो. ताणें हें मरण सोंसलें. ताचे खुर्साचें मरण आमच्या फायद्याचें जावन आसलें. त्या वरवीं आमकां सुटका फावो जाली. हें सगळें समजुनूय आमी आयज जर ताका मानून घेवंक तयार नात तर आमी एक उपकारी जावन आसा. देवाच्या उतरा प्रमाणें आमचो पूर्ण विश्वास आमी ताजेरूच दवरूंक जाय. जोआचो 16वा आविसर आनी 33वे वळीन जेजू म्हणटा, म्हजें सोवें तुमकां सोवस्थाय मेळच्याक
हांवें तुमकां अशें म्हणलां, संवसारांत तुमकां खंत आसतलीच, पूण काळजीदार जायात, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. हो आभिसूर तो संवस्थाये संबंदी पूर्ण करता. देवाच्या भुरग्यांक ह्या जिवितांत शांती मेळूंक शकता, कारण शांती फकत क्रिस्ताच्या वरवीं येता. तुमकां दुसऱ्या सुवातेर खंयच शांती फावो जावची ना. संवसारांत तुमकां दूख आसतलें, पूण देवान संवसाराचेर जैत व्हेल्लें आसा. आयज हांव जैतिवंत जाल्लो आसा, कित्याक ताणें म्हाका जैतिवंत केल्लो आसा. ताच्या रोगतान ताणें म्हाका विकतो घेतलेलो आसा. म्हजें नांव जिविताच्या पुस्तकाचेर ताणें बरयल्लें आसा. आपल्या हातांचेर म्हाका ताणें कातयल्लो आसा. आनी तोच देव आयज तुका ही सगळी देणी दिवंक शकता. मोगा भावणानो, आमी संवसाराक भियेतात आनी संवसाराचो व्हड भार घेवन आसात. आनी संवसारांत रावन आमकां केन्नाच खुशालकाय मेळची ना, तर आमकां सदांच दूख आनी त्रास आसतले. दुखान त्रासान आमी जर संवसाराकूच पळयलो जाल्यार संवसार आमचें दूख आनी त्रास पयस करूंक शकचो ना. आमचें दूख त्रास, आमची चिंतनां, आमचो भार, आमचें शिकप, आमच्यो येवजण्यो हें सगळें आमी दोनूय जेजू क्रिस्ताचेर घालूंक जाय. मोगा भाव, मोगा भयणी, अशें तुका दिसना की दोनी जेजू म्हज्या पसत कितें तरी करतलो? तुजो विश्वास आसूंक जाय. दोनी जेजू म्हज्या पसत सगळें करूंक शकता आनी आयज तो करीत आसा. जर हो तुजो विश्वास आसा जाल्यार जें कितें तूं ताच्या नांवान मागता तें तुका फावो जातलें, कारण हो जायत्या जाणांचो अनुभव जावन आसा. जर जेजून मेल्ल्यांक जिवंत केलें, कुड्ड्यांक दोळे दिले आनी बेऱ्यांक आयकूंक दिलें, थोटे आसलेल्यांक चलयलें, आरेन आसलेल्यांक उठयलें आनी भुकेल्यांक जेवण तर दिलें, जाल्यार तुजी गरज आयज तो दिवंक शकना? मोगा भावा, मोगा भयणी, फकत विश्वास मात दवर, हें सगळें तुका फावो जातलें. तर मोगा भावणानो, आयच्या ह्या कार्यावळीन देवान तुमकां जायते तरेचें शिकवण दिली अशें हांव स्वत मानतां.